बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणो, जें कितें बरें तें म्हजे भितर मुणगे म्हजे कुडींत म्हाका ठिकाण करून रावना म्हूण हांव जाणो. बरें आवडींक म्हज्या हातांत आसा खरें, पूण तें कशें करचें तें म्हाका कळना. तर जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बगर जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव करतां. म्हाका नाका तें हांव करतां म्हणटूच म्हजें सवें बिराड करून रावलां तें पातोक तें करता हांव न्हय. देखून हो नेम हांव देगतां. बरें करूंक सोदतां तेन्ना वायट म्हज्या हाता लागींच आसा. भितरले भितर देवाची सुमूर्ती विशीं हांव संतोसतां, पूण म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी वेगळोच एक नेम हांव पळयतां. तो गिन्यानाचे नेमाचेर झुजता आनी म्हज्या कुडीच्या सांद्यांनी आसा ते पातकाचे नेमाक तो म्हाका बांदून दवरता. कसलो म्हूण निर्भागी मनीस हांव. मरणाक वंपलोले हे कुडींतलो कोण म्हाका निवारतलो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं देवाचो उपकार मानुया. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. सोबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आदाराचेरच पातयेतां. तूं खरेंच बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकोय. सोबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या चाकराक भासायलें ते परमणें तुजे मोगांत म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोणवाळायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुजे सुमूर्तीचेर आसा म्हजो संतोश. सोबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांव कदींच विसरचो ना, कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हांव तुजोच, तर म्हाका निवार. तुज्यो आज्ञा हांव पाळूंक सोदतां. सोबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक सोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून लोकांक म्हणलें, अस्तमेत तावन एक खूब चोडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडींच पावस येता म्हणटात. तशेंच घडटा. आनी दोकीनी तावन वारें मारतूच तुमी म्हणटात गरमी जातली, आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, पृथ्वीचें आनी मळबाचें तोंड कशें पारकुंचें तें तुमी जाणत. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर? न्हीद सारकें कितें तें तुमचीच तुमी कित्याक थारायनात? देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलें कर. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसबाच्या हातांत दीत आनी कोसब तुका बोणकोणींत घालीत. निमाणें दोंड फारीक करीसोर थंयसर तूं सुटचो ना म्हूण हांव तुका सांगतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ, मुखेल बोल. नीट सारकें कितें तें तुमचींच तुमी कित्याक थारायनात? नियाळाक आदार. आयच्या रोमकाराचे चिटींत बागीवंत पावलू कोण पुरी पातोक आपल्या आडावंक दवरता आनी आपले कुडीचेर रास चलयता ते विशीं आपलीच नीज गोवायकी दिता. तो बरें करूंक सोदता आनी ताणें जाय तें बरें केलां,
पूण बरें करता तितलेय पावटी पातोक आपली राजवट चलोवंक मुखार आसता म्हूण तो सांगता. त्याच बरोबर ह्या पातकाचेर जोयत व्हरूंक तोच जेजू आनी ताचे खाजगी मागणें ताका कुरपे बरीत करता. आयज पवित्र सभा बागीवंत जुआंव पावलू दुसरो हाची परब समारंभता. हो बागीवंत आमचे गोंयचे भुंयेर येवन आमकां गोंयकारांक भेटलो आनी देवाचे सासायेचो अणभव आमचे थंय वांटलो. जुआंव पावलू पाद्री जावचे पयलीं तो एका कारखान्यांत वावर करतना ताका जिविताची जायतीं आव्हानां आनी संवसाराची आशा देव कृपेक फाटीं दवरताली. नीट सारकें कितें तेंच तुमी कित्याक थारायनात. ही जेजूची उतरां कोसाक लावन ताणें देवाचे मोहिमेक आपलें जिवीत ओपून दिलें. देखून तो आयज बागीवंत. तूं राव नीट आनी उपरांत दुसऱ्यांक मार मीठ. ही आमची आदल्यांची म्हणणी. आमच्या मनान दवरून जें कितें आमकां वायट करचें दिसता ताचेर थाबो दवरुया. जेजूच्या बोळान आनी खाजगी मागण्या उद्देशी पातकाचेर जोयत व्हरूया. मागणें दिसान दीस पातकाचेर जोयत व्हरूंक आनी जिवीत मागण्यांक सारूंक आमचेशी तूं राव जेजू.